नमस्कार. 2 दिवसा पयलीं साखळेंतल्या चिकने कुडणे हांगासर एक महिलेची हत्या जाली आणि त्या महिलेच्या हत्येनंतर जो आरोपी हा तो फरार जाल्लो. फरार जाल्ल्या आरोपीक 2 दीस जाले डिचोलचे पुलीस हे सोद करताले. काल 2 दिसां उपरांत त्या मुंबईच्या पुलिसाच्या मदतीन त्या आरोपीक धरले गेले आणि सध्या तो बिचोली हाडपाच्या दिशेन चालू. मेळटा आमची सविस्तर म्हायती अशी की डिचोलच्या पुलिसां कडेन एक 2 दिसां पयलीं फोन येता की चिकने हांगासर एक महिलेचो खून जाल्लो. खून जाल्या उपरांत ही म्हायती मेळ्ळी. म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलीस थंय पावले. पुलीस पावतकीर तेंच्यांनी थंय पळयलें की महिलेची हत्या जाल्ली आहा आनी तिचें नांव आसा शैला घाडी. ह्या हेतून पुलीस फुडें चवकशी करून म्हायती जेन्ना घेता तेन्ना घरांतल्यांनी सांगलें की सागर राव हो घरान येजा करपी मनीस आसलो आनी तेचे व्हडले चेडूं जे आसले त्या चेडूं वांगडा रिलेशन आशिल्लें आनी ह्या हेतून तेंचे लग्ना पर्यंत पावपाक आसले. पण ते लग्नाक नकार आयल्या कारण सागर राव हो त्या घरांतल्या तेज्या आवय वांगडा झगडटालो अशी म्हायती फुडें येता. ह्या हेतून जेन्ना चेडवाच्या घरांतल्यान आनी चेडवान जेन्ना लग्नाक नकार दिले ह्या गजाली वयल्यान तेणें घरांत परत झगडी करपाक स्टार्ट केल्ली. त्या आवयच्या घरा पयर जेन्ना पावलो तेन्ना त्या आवय एकटीच आशिल्ली आनी हेची संद घेवन आवय वांगडा बरीच झगडी तेणी केली. झगडी केल्या उपरांत त्या हेतून तेची हातापाय जातकीर तेणें त्या शिला घाडी जी आवय हाताच्या तकलेक जबरदस्त मार लागो अशें भिंतीक आपडलें आनी तितूनच तिका मरण आयलें. मरण आयल्या उपरांत जागे वयल्यान सागर राऊळ जो आसा तो पसार जाल्लो. पसार जाताना थंयसून ताणें तेच्या गळ्यांतली चेन काडली अशें म्हणून आमकां म्हायती फुडें येता. त्या उपरांत तो गोंय सोडून गोंयाच्या भायर पावलो आनी डिचोलची पुलीस त्या शोधान लागली. ह्या हेतून फुडें बिचोली पुलिसांच्या 2 दिसांच्या प्रयत्ना उपरांत सध्या वसईच्या भाईंदर वसई जे आसा ते हांगासर पुलिसान ताका ताब्यांत घेतलेले आहा आनी ताका पुरस्कार जे कागद करून ताका गोंयांत हाडपाची चालू आहा. अशा उपरांत ज्या एका कंपनीन काम करपी 2 जाण आनी त्याच्या उपरांत दोगांची भेटगाठ दिसून खंय तरी प्रेम प्रकरण जालें अशें म्हायती फुडें येता आनी तितून लग्नान जावपाचें अशें खंय तरी दिसतालें. आनी जेन्ना लग्नाचो प्रपोजल आयलो तेन्ना ह्या गजालीसून नकार आयलो. ह्या तिडकेन सागर आनी ते चेडूं आहा त्याचे तिरस्कार रुपान जाले. कित्याक घरांत तो येतालो वयतालो बरें आशिल्लें पण त्याच्या उपरांत खंय तरी चेंज जाली आनी ह्या झगडीचो जी बळी आहा ती तेची आवय जी शिला घाडी आहा ती जाली. आनी ह्या उपरांत लोकांनी जे आजूबाजूचे आहा ती ह्या बाबतींत जो सागर आहा ताका ब्लेम केल्ले आहा की सगळें नकार आसतना सुद्दां तो ह्या गजालीसून फुडें येत आपली मानसिकता बिगडली आनी मानसीक बिगडटा मनशान हे तेणें कृत्य केलें अशें म्हणून फुडें येता. पण ह्या बाबतींत डिचोलची पुलीस आहा ती सध्या तपास करीत आहात. अजून सागर राऊळ हेचें स्टेटमेंट बी घेवपाक तेंच्यांनी प्रयत्न करपाचे अजून चालू आहा. ह्या हितून फुडें आनी अपडेट येता ते आमी तुमचे फुडें घेवन येता. पळयत राव प्रुडंट सिद्धार्थ कांबळे.